आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं भाव भयणीनो हे सुरवातेक सोबीत गीत आमी घेतलां सर्वेस्परा मुखार यात ताका दिनवासुया तो आमचो तीर खडप ताका वाखाणुया सर्वेस्परा मुखार येतात तांकां सर्वेस्पर रिकाम्या हातांनी धाडिना जी ताका दिनवासतात ताका वाखाणटात तो तीर खडप म्हूण मानून घेतात तांकां देव सर्वेस्पर रिकाम्या हातान धाडिना तांच्या हातांनी आपली कृपा आपलो आशिर्वाद तांकां दिवन धाडटा आमी सगळीं पयसतान भोव सकाळीं उठून बळे म्हयन्याच्या म्हयन्याक हे सुवातेर येता सर्वेस्परा मुखार येता आमची सगळी मागणी जी तेरसान आमी घाल्यांत नियाळ्यांत आमी घाल्यांत ज्या काळजा मोल्यान घेवन आमची गरजो आमी घेवन आयल्यात आवणे आमी घेवन आयल्यात सगळे सर्वेस्परा मुखार हाडुया सगळे देणे खातीर ताका दिनवासुया आनी वाखाणुया आनी सायबा जें आमकां कितें फावो जें आमकां कितें जाय जें आमकां कितें गरजेचें तें दी म्हूण ओगेपणान मागुया आनी जायते फावटी सर्वेस्पराचेर आमी आड केल्यो ताका वाखाणूंक आमी चुकल्यो ताका दिनवासूंक आमी फाटीं उरल्या तो तीर खडप ताचेर विस्वास घेवंक जायते फावटी आमी दुबावल्यो आमच्या पातकाचो उगडास काडून सर्वेस्परा लागीं एकामेका लागीं बोगसोने मागुया हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट काडून गोंय सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोबडो अपराध हे बसोन घेवन सगळ्यांत सांकवार बरें सगळ्यांक देवदूतांनी भोगतात आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता सोर पदवीदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं ह्या काकूळट भाग्यवान फ्रांसीस शावेराचे विनोणी जे आमच्या काळजांत आसा आवडे आसात मागणी आसात ती आमी बापाक उबारया सोर पदवीदारा देवा आमच्या मोगाळ बापा सर्व सुपूर्ण देणी तुझे तावन उपजतात आमची काळजां तुझ्या मोगान पेटोय आनी आमची भक्ती चोडय अशें आमकां तूं दिताय ती सगळी बरी देणी पोसून वाडय ती जतनायेन राख आनी मोयपासान बाळगून दवर आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवे
पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेताय आनी रसवट चोविताय ससनाच्या ससनान बसूया. प्रगतीच्या पुस्तकावेले वाचप. सोर्बेस्कोर अशें सांगता, मनशाच्या पुता हांवें तुका इस्रायलाच्या घराण्याचो राखणदार नेमला. म्हज्या तोंडांतली तूं उतर आयकता तितलेय फावटी म्हज्या नांवान तांकां शिकयताय. खोट्या मनशा तुजेर आतां मरण पावलांच अशें हांव ताका सांगीन जाल्यार, आनी खोट्या मनशान आपली वाट सोदूंक तूं ताका शिटकायनाय जाल्यार तो खोटो मनीस आपल्या खोट्यापणान बोलदूंक तो ताका शिटकायशी, आनी तो आपली वाट सोदिना जायत जाल्यार तो आपल्या खोट्यापणान मरतलो, पूण तूं तुजो जीव वाचयतलो. देवाचें उतर. आयकलेल्या देवाच्या उतराक आमचो जापाक जातलो. आयज तुमची काळजां दारूण करूं नाका. सगळीं म्हणया, सोबेस्परा मुखार येया, ताका दुर्वासुया. तो तीर करप आमचो तारूक ताका वापणुया. आयज तुमची काळजां सोडपोट पडया ताच्या मुखार. आमचो एकलोच देव तो. आमी सगळीं ताजी पोरसां चोरवाक गेल्ल्यो शेल्यो. आयज तुमची काळजां दारूण करूं नाका. मेरेबाक आनी ओराण्यांत मास्यान याद केल्लें तशें तुमची काळजां फातरावरी दारूण करूं नाका. आयज तुमची काळजां दारूण करूं नाका. तुकाराक सगळीं उबी रावया. आपले वेगेन परतून घेवच्याक संवसार मनशाक आपले वेगेन हाडूंक आतां दोळ्यान ताणें आमचे अधीन केला. हालेलुया, हालेलुया, Sorbespor tuce somiasum. Luca pormoni Gesù Cristo Gesù portoman. Farisewani एका सोनवारा दिसा जेजू शेतांतल्यान वेता आसतना ताचे सीस कोणश्यो तोडून आनी त्यो ताळटार मुड्डून खाताले. कांय फारिसेवांनी तांकां म्हळें, सोनवाराचें करून असो तें काम तुमी कित्याक करतात? आनी जेजून जाप दिवन तांकां सांगलें, दाविदाक आनी ताच्या सांगाता आसुल्ल्यांक भूक लागली तेन्ना
ताणी कितें केलें तें तुमी वाचूंक न्हय. तो देवाच्या घरांत गेलो आनी ताका आनी ताच्या बरोबरच्यांक खावंक सत्य नासली, पूण फक्त याज्ञिकांनी खावूं येताले ते देवाक भेटयवाले उंडे ताणें केले. हें तुमी वाचूंक ना. आनी ताणें तांकां म्हळें, तर मनशाचो पोट संवसाराचोय दोनी. तर मनशाचो पोट सोनवाराचोय दोनी. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानी. भाव बहिणीनो, आमचे मदली जायतीं जाणां 2 म्हयन्याचे 6 तारखेर हे पवित्र सुवातेचेर येता. आनी आमी कित्याक येता? घोडी देवान हे सुवातेर जेन्ना आमी येता आमकां घोडी जायतीं भेसांवां फावो केल्यात, ते पासत आमी येता. घोडी आमचो बाबाट हे सुवातेर येवन वाडला. घोडी आमी बाबाटान वाडले, ते पासत घोडी आमी हे सुवातेचेर येता. आमी घोडी येता भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराक मान दिवंक, ताचे विनोदीन मागूंक, आनी ताचे विनोदीन आमची मागणी देव आयकता म्हूण आमकां खात्री आसा देखून घोडी आमी सुवातेर येता. भाव भयणीनो, ही सुवात ही बांय आसा, बांयच्या उदकाक लागून फामाद. आनी उदका उदेशी जायत्या जाणांक बरेपण मेळटा असो आमचो बाबाट आनी जायत्या जाणांची गोवायकी. भाव भयणीनो, पवित्र पुस्तकांत उदकाक केरीत एक सुवात आहा. भाव भयणीनो, उदकाचे बुट्टीन पातकाचो नाश जालो ते आमकां उत्पत्तीच्या पुस्तकांत मेळटा. उदक जिवीत दिता. आनी भाव भयणीनो, जेजून जॉर्दान नदीत स्नान घेवन उदक उदीकूच पवित्र केलें. आनी नवे गोरांत आमी पळयता आनी पयले पवित्र सभेक ज्या जिविता विशीं आमी पळयता तेन्ना उदक बावतिस्माची खुणां जाली. जेजूच्या कळवळांतलें उदक आनी रगत व्हांवलें आनी थंय साक्रामेंटाची जोर, संस्काराची जोर आमकां फुटली. आनी एक संस्कार जो आमी घेता, देवाची कृपा आमकां मेळटा. आनी हो करून बावतिस्माचो संस्कार आमी घेता आनी आमकां बाबाटाचें जिवीत, देव जिवीत फावो जाता. थंय आमी उदक वापरता आनी उदक नव्या जिविताची खुणां, जे नवें जिवीत जेजून आमकां हाडलें. आतां आमी पातकाची न्हय, आतां आमी जेजूची जाल्यो, नव्या जिविताची जाल्यो. उदकान आमकां पवित्र स्नान दिलां. भाव भयणीनो, उदक जिवीत दिता. आमच्या चालत्या जिवितांत बी उदक आमकां जिवीत दिता. उदका वयल्यान आमच्यांनी जिवंक जायना. जसो वारो तशें उदक. आनी उदक म्हणटा पवित्र आत्म्याचें देणे, नव्या जिविताचें देणे, जे जेजून आमकां खुर्सार बरोवन फावो केलें. आनी देखून भाव भयणीनो, आमी सगळे जी पवित्र स्नान घेतलेले हांगासर हाजीर आसा. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरान तेंच उदक घेवन जायत्या जाणांक बावतिस्म दिवन जेजूचें नवें जिवीत फावो केलें. आयज आमी तर क्रिस्तांव भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराचें जायतें बरेपण आमकां फावो जालें. जेजूक ताणें परगटलो, बावतिस्म ताणें दिलें, जायत्यांक ताणें पवित्र स्नान दिवन क्रिस्तांव केलें. आयज सुवातेर आनीक एक पावटी जेन्ना आमी आयल्या, हे सगळे देणे खातीर देवाक आमी दिनवासया. आनी देवाक आमी दिनवासतना
आयची दोन्ही वाचपाक भाव भयणीनो आमकां संदेश दितात। हो संदेश आमी घरा उरया पयले वाचप आनी पयले वाचपाचो जो जबाब आमी दिला तुमची काळजां दारूण जावं नये। आयज तुमची काळजां दारूण करूं नाकात। इजेकियल प्रवादिच्या पुस्तकांतल्यान हो उलो आयज आमकां तुमची काळजां दारूण करूं नाकात जबाब दिला आमी। पूण इजेकियल प्रवादी दारूण काळजां करूंक आनी करिना जावंक आमकां आपयता। स्तोत्रान तो आमकां मेळटा जबाबाक ते आमी म्हणलां आनी दिला जबाब। भाव भयणो इजेकियल प्रवादी पयल्या वाचपान आयच्या आमकां कितें सांगता तो आमकां एकामेका समेत ओत्मीक जबाबदारी आहा ताचो उगडास करता। ओत्मीक जबाबदारी कसली ओत्मीक जबाबदारी तो अशें म्हणटा कोणूय तुजो भाव वो भयण पातकान जियेता पातकाच्या सांकड्यांनी आहा वो तो वायटोवे वस्तू करता त्या भावाक भयणीक तुवें मिठाय हाडूंक जाय ताच्या पातोक ताका सांगूंक जाय आनी तूं तर ताच्या पातोक सांगिना तो वायटो मनीस पातकान जियेतलो मनीस इफेक्टान येतलो खरो पूण ताचे बरोबर तूंय येतलो कित्याक तुवें तुज्या भावाक वायट करता तेन्ना नीट मार्गार हाडूंक ताका सांगूंक ना ताका तुवें नीट मार्ग दाखोवंक ना। दुसरें तो म्हणटा जेन्ना तुजो भाव तुजी भयण पातक करता आनी तूं तुज्या भावा भयणीक सांगता बाबा तूं हें वायट करता तें सोड आनी तुजो भाव आयकना तुजी भयण आयकना आनी ती तेच करीत रावता ती भाव भयण पातक सोडिना म्हणून कोणी इफेक्टान वचो पूण तूं जिवीत जोडटलो। भाव भयणीनो आयज चुक्यो सांगप भोव थोडी जाले निटाय काडप भोव थोडे जाले आमी एकामेकांक सांगूंक सोदिना। म्हाका कित्याक पडलें हांव भाग्यान जाल्यार पुरो इतल्यान जायना। हांव एकटो स्वर्गार वचूंक सोदता काय वा म्हज्या भावाक भयणीक घोवाक बायलेक शेजाऱ्याकूय स्वर्गार घेवन वचूंक सोदता म्हज्या भुरग्यांक स्वर्गार व्हरूंक सोदता। जायते जाणां म्हणटात आनी जायते फावटी हांवूय आयकता लोक म्हणटात ते नो हांव स्वर्गाक दिसा वयता हांव तेच करता हांव हें करता हांव बरो मनीस इतल्यानूच जायना। बरो मनीस प्रवादीक मनीस दुसऱ्यांक बरी वाट दाखयता दुसऱ्यांक मिठाय हाडटा। दोयाळ कोरण्या मध्ये एक दोयाळ कोरणे आहा चुकलोले मिठाय हाडप इट इज अ एक्ट ऑफ चॅरिटी। दोयाळ कोरणी भाव भयणीनो जेजू पासून तेच आमकां सांगता कोणाचेर तुका वायट आहा कोणाकूय तुजेर वायट आहा वच ताची सगळी शांती कर यो। भाव भयणीनो तुजेर वायट आसूं ना आसूं कोण चुकता हांवें सांगूंक जाय ती म्हजी जबाबदारी ती दोयाळ कोरणी। भाव भयणीनो हें बी आमी आयकता केन्ना केन्ना कोणूय म्हाका चुकता तेन्ना सांगता आमी रोखडीच म्हणटा तूं कोण सांगप तूं बरें तुगे जिवीत बरें एरेगन्स दारूण करप काळीज इगो एटिट्यूड कोणूय तर म्हजी चूक दाखयता न्हू देवाक हांवें नारगां दिवंक जाय कोणाक तरी म्हजें पडलोलें आहा कोणाक तरी म्हजो हुस्को आहा हांवें ताका देव बरें करूं म्हणूंक जाय। कोण म्हाका म्हजी चूक दाखयता तो म्हाका सर्गीचो रस्तो दाखयता हुस्को आहा देखून तो म्हाका कारेक करता हुस्को आहा देखून तो म्हजी चूक दाखयता ताका जाय हांव बी स्वर्गार गेल्लो। आनी एक फावटी गोरवान निजाशी करून चूक दाखयता ताकाच आमी वायट करता। चूक दाखयता तेन्ना भाव भयणीनो हांव बरो म्हणून दुसऱ्यांक चूक दाखयना हांव पातकी म्हणूनच दुसऱ्याक हांव चूक दाखयता की तो पातकान पडना जावं तो इफेक्टान वचना जावं। आनी ही आमची जबाबदारी ही जबाबदारी आमी
भाव भयणीनो विसरूंक फावना. परतून परतून आमी दुसऱ्याक मिठाई हाडूंक जाय, सांगूंक जाय. प्रवादी कशें करतात? सगळे प्रवादी चुक्यो सांगूकूच, पातक सांगूकूच देवान तांकां विचून काडलेले. आनी आमकां जेजूच्या पवित्र स्नानान आनी जेजू जे पवित्र स्नान आमी घेतलां, पवित्र स्नाना उद्देशीन देवान आमकां प्रवादी केल्यात. आमी जेजूच्या प्रवादीक कार्यान वांटो घेता. भाव भयणीनो, सोबे माजार आमी पातक्याक लोजयेक घालिना, पूण आमी कास्की वचून सगळे काल्पिकाय आमी दुसऱ्याक मिठाई हाडूंक वावुरता. भाव भयणीनो, पातक्या पासून आमी सद्दां मागूंक जाय. सायबीण मांयचो एक संदेश जालो, जितले फावटी ती दिश्टी पडली, तिची दर्शनां देवान आमकां फावो केली. तिचो एक हुस्को जालो, ती म्हणटा पातक्या पासून मागा, प्रे फॉर द सिंगर्स. कित्याक तिका नाका कोणूच तिची भुरगीं इफ्रॅतांत पावली, सगळीं स्वर्गांत पावलेली तिका जाय. भाव भयणीनो, ही जबाबदारी न्हू एकामेका सोबत. स्पिरिच्युअल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. इट इज अ एक्ट ऑफ चॅरिटी जो इजिकेल प्रवादी आयज आमकां आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. तुमची काळजां दारूण कोरी नाकात. कोणाक भोगसूंक जाय भोगसात, कोणाक चुकी दाखोवंक जाय दाखयात, कोणा पासून मागूंक जाय मागात. कोणी तुजी चूक दाखयली मानून घे, निदाय तुजें जिवीत घाल. थिंगा आमी आरते परते उलोवपाची गरज ना. आमी सगळीं वचून आमी चुकता, आमी खाला पडटा. कोणें तरी आमकां सांगूंक जाय. सांगता तेन्ना आमकां वाट चोळूंक बऱ्याक पडटा. देखून ती काल्पिकाय आसूंक जाय. चूक दाखयता ताच्या काल्पिकाय आसूंक जाय. आनी चूक जाची दाखयल्या चूक बदलूंक ताका काल्पिकाय आसूंक जाय. सगळें काल्पिकायेचेरूच आसा. शिव वर्तमानांत भाव भयणीनो, आयज जेजू सोनवाराची खबर करता. दोगांकडेन सोनवार आमी आयतार पळटा. क्रिस्तांवां जुडियो लोक सोनवार पळटाली, आमी आयतार पळटा. कित्याक आयताराक जेजू पुनर्जीवन जालो हें सोत आमी परगट्टा. सोनवारा दिसाक भाव भयणीनो करूंक जायना त्यो वस्तू, जाय त्यो वस्तू घडये सोनवाराच्यो करूंक जायना. पूण कोण भुकेक आहा, पिडेक आहा, कुश्टाक आहा, ताका आमी आदार दिवचे ना काय. आनी जेजू तें सांगता, मनीस पयलो, मनीसपण पयलें. सोनवाराक जायत्यो वस्तू करूंक जायना तें खरें, पूण जेन्ना मनशाच्यो गरजो आहा, कोण पिडेक आहा, कोण कुश्टाक आहा, दुखीत आहा, आकांताक आहा, सोनवारा दिसाक देव तांकां पावोवंक आमकां आपयता. आनी आयताराच्यो भाव भयणीनो, आयतार आमी म्हणटा तेन्ना कोणूय तूं दिसाक येता आसतना वाटेर पडलो म्हूण तूं म्हाका मीस चुकतलें म्हूण तूं त्या मनशाक सोदतलो काय? अशें जावंक जायना. ते मनशाचो आदारूच तुजें मीस जातलें. फुडें तूं मिसाक पावचो ना. पूण त्या मनशाक आदार दिलो तेंच एक व्हडलें मीस एक भेटवणी बापाक जातली. पूण बेश्टीच मिसाक येनासतना रावपाचें न्हू. पूण कोण गरजेक सांपडलो, आकांताक सांपडलो आनी त्या मनशाक लागून गोळे तुका मीस चुकलें, तेंच तुजें बलिदान देवाक जाता जाल्यार मागीर यो मिसाक. भाव भयणीनो, देव मनीसपणाक पयलो पळयता. मनीसपणाचे गरजो पयली पळयता. आमी सगळ्यांनी मिसाक भाग घेवन बरें करूंक जाय आनी बरें करून मिसाक घेवंक जाय. मीस आमचें जिवीत, जिवीत आमचें मीस जावपाक जाय. आनी देखून भाव भयणीनो, आयताराक आमी सगळीं मिसाक येतात. आमी येवंक जाय. मीस चुकोवंक फावना, मीस चुकोवंक फावना. पूण आयतारा दिसाक आनीक वस्तू आहा. एक मिसाची भेट देवाक आमी भुजूंक येता, आर्गां दिवंक येता, दिनवासूंक येता. व्हडलो यज्ञ जो जेजून आमचे खातीर केलो तो पूर्ण जेजू बरोबर आमी देवाक भेटयता. दुसरें, आयताराक विसो घेवंक जाय. विसो आयज विसो घेवंक आमकां वेळ ना.
आयतारा दिसा कितली फंक्शन्स हे ते सायबा बोस फार ना आमच्या जिवाक विसो घेवपाचो दीस, मागण्याचो दीस, विसो घेवपाचो दीस आनी भाव भयणो चॅरिटी बरें करपाचो दीस. आयताराक एक तरी मनशाक आमी बरें करूंक जाय. एटलीस्ट वन पर्सन हॅव टू डू गूड, सम चॅरिटी. जावं जाणट्यांक भेट करून, जावं अनाथ भुरग्यांक भेट करून, जावं कोणाकूय आमी पावून कोणाचे खोबरी बसून, कोण दुयेंत आहात तांकां पावून, कोण एकसुरी आहा तांचे सगळे इल्लोसो वेळ सारून आयतार आमी पावपाक जाय. आयताराची हे फंक्शन ते फंक्शन ते फंक्शन हे फंक्शन आयतार काबार सगळे फंक्शनाक वचोंक जाय म्हणून ना. पयले दीस भाव भयणो आयताराचे विसो कुडीक आनी बऱ्यो करण्यो आमी करूंक जाय. बऱ्यो करण्यो हे करूंक जेजू आमकां आपयता. ह्या दिसाच्या बलिदानान जेन्ना आमी वांटो घेता ही कृपा आमकां सगळ्यांक मागुया. पयलीं आमी एकामेकाक चुकता तेन्ना चूक सांगून मिठाय काडूंक, सर्गेची वाट दाखोवंक आनी आमचो आयतार येता तेन्ना तो आयतार देवाक भेटयल्लो, तो दीस पवित्रपणाक भेटयल्लो, तो आमी देवाक मागता तसो आमी पाळूंक ह्या दिसान आमकां कृपा आनी बळ बापाची मागुया. Sinaim Bapak Pabu Bapa Tujuh Sinaim. मोशा भाव भयणीनो, मोशे आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बाबा मानता तसलेंचो म्हूण मागात. जिव्या देवा पवित्र बाबा, जेजूच्या कुडी रोगत्याच्या बलिदाना वरवीं तुजो आशीर्वाद आमचेर वयर घेवं आनी तुझे जिवीत आनी पवित्रताय सुपूर्णय आमकां फावो जावं हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोव्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं, आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दीन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारांनी सासणाचे देवा, सर्व काळांनी सर्वदाय आमी तुका दीन वासूंक पावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्त आमच्या सोव्या वरवीं दोयेन ताका सोडयलोय. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दरबार तुजी तर महिमा वाखाणटात. तांचे संगती आमचे कळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र पवित्र दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार वल्ल्या तुज्या वैभवान
सोयी तुका सोय सोय स्वर्गेश्वराची नवी येता सोय सोयी तुका सोय सोय बाबा खरोच तू पवित्र तू सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्मेन दळून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतो जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उणो घेतलो तुका दीन वाचून तो ओडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर तुमची तेच पोरी जेवण जातोच ताणें कांस घेतली तुका नव्यान दीन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातले पियात ही म्हज्या रक्ताची काळज नव्या आनी सस्तीक कोराची हें रगत पातकाची मोगसाणी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते वाडवतले हे म्हज्या उगडासार करात बाबाड्याचो घूट परोडोया जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समोर दिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तान पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भाग्योन बाबा फिलीप नेरे आमच्या भोवणी बाबा सिमियोन आमच्या आदारी भोवणी बाबा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान तुपाडय पुनर्जिवनपणाचो भरवसो धरून मेळत ते आमच्या बाबा भयणीची काकूट कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीर मेल्ल्या समेस्तान तुझे परजोडीत मुखामोळ पडूंक फावो कर आमान समेस्ताची दया करूंक आमी मागता आंकवार बारी देवाची माये सांगाती तिचो मती भाग्योन झुजे भाग्योन धोरगुदा भाग्योन झुजे वाज भाग्योन फ्रांसीस शावेर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटोली तांच्या सांगाताक तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं भावणीनो सगळे आमी हात जोडुया त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोदयदार बापा सर्वोदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना बावटिजमान उदकाचे पवित्र स्नान आमकां दिवन
जेजू वरवीं बापान आमकां आपली आपणाय वेळी भुरगीं केली. हे भुरगें जावपाचें देणे जेजून आमकां फावो केला. देवाक आमचो बाप म्हूण आमी उलो करतना बापाची भुरगीं कशीं सदांच आमी बापाक मागता तें करूंक, बापाची खुशी करूंक, बाप वाट दाखयता ती आमी चोळूंक आमकां कृपा मागुया. सगळीं कार्तिकायी मोगान अपुरबायेन वावरतात बापाक उलो मारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें नांव स्वर्गाय, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां उगोस आनी आमकां टाळणीक पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्पर सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी परवशान ओतरेता. तर आमकां तुजी उदार काकुळी सोर पातकांतली सुदोय आनी स्वर्ग आकांतांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूताक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांची न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाची दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परवणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी रासवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदाकाळ तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळी संवसाराची पापकाटी आमची काकूट कर. देवाची शेळी संवसाराची पापकाटी आमची काकूट कर. आमचे खातीर कुर्सार मरून पुनर्जीवन जावन जेजून आमकां सुबावपणी सासणीक जिवीत फावो केलें. बावतिस्मांत तें जिवीत आमकां मेळना. तोच जेजू आमच्या काळजांत येता आमकां धीर दिवंक, गोठाय दिवंक, बळ दिवंक आनी ह्या संवसारांत ताचे आज्ञा प्रमाणे चलूंक. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयली सगळे आमी सुवाती.
प्रार्थूया. प्रितीच्या बापा, सोडणीच्या जेवणान तुवें आमकां दादोशी केलें. मोग वाडोवंक दिल्ल्या ह्या जेवणान आमची काळजां प्रिती मोगान कील जावं आनी तुजी सेवा मोगान करच्याक आमच्या भावा भयणीची चाकरी करूंक आमची उमेद चडोवप वचूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. मातशी बसा. म्हाका दिसता 3 वा 4 म्हयने जाले फादर म्हाका सदांच म्हणटालो म्हाका बाय कडेन मीस म्हणूंक जाय. आयज हो ताचो हांव काळजान आसलेलो तो शक्ती ताणें पावयलो कित्याक देवान ही संदी ताका तयार केली. आदले फाटी ताका दुसरें काम आसलेलें. तुमी जाणात देवाचें उतर तो सगळ्यांक परगट्टा आनी देवाच्या उतराची सगळी म्हायती आमकां दिता. कित्याक ह्या डिओसिसीन तांकां ही जबाबदारी दिल्ली आसा. बिब्लिकल सेंटर ते पळयता आनी ताणें आतां घेतलेल्या खूब प्रगती जाल्ली आसा. एक म्हणजे क्विज. ताणें क्विज स्टार्ट केलेलें आसा आनी भुरग्यांक तें बरें लागता. देवाच्या उतराचेर कितें कितें बरयलें आसा, कोणें बरयलें आसा, ही जुत्त घडलेली आसा, कोण जावन आसा, हे भाशेन हो वाव ताणें भरपूर केल्लो आसा. शाप्पाचे फुड्यान ताणें खूब केल्लें आसा आनी तो खूब इंट्रस्ट ह्या देवाच्या उतरान घेता. आमकां सगळ्यांक ताची लागशिल्ली एक संभव देवाच्या उतराशी जोडच्या. आनी आयजूच ताणें आमकां सांगलां बरे भशेन कशे भशेन उदकाचें कितलें म्हत्व आसा पळय तें. आनी उदका वरवीं आमकां सगळ्यांची देवाचें मेळटा. तर आमी ताका देव बरें करूं म्हणटा कित्याक ताणें हो वेळ काडून आमचे बरोबर हे मीस भेटयल्लें आसा. त्या भायर आमी दुसऱ्यांकूय देव बरें करूं म्हणटा. हो आमचो सांगिस्तांव आसा देलपेन. तो 2 दीस आदींच सगळो वाव स्टार्ट करता आमचो घेवन तांकां सफाई करपाक. आनी ती आमची भाव भयणां आसात उदक ती काडटात आमचो उदकां दितात. तांकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. 2 दीस आदींच सगळी तयारी नितळकाय करतात ती. आनी ही सुलाभा केल्ली आसा, अरेंजमेंट केल्लें आसा ते आमचे भाव देवपिलान केल्लें आसा. ताकाय आमी देव बरें करूं म्हणटा. आमची बाय हांगसर फाबियोला सदांच वेळ काडून हांगसर येता. ताका खूब काम आसा, खूब वाव आसा. पूण ह्या देवाच्या कामाक ते सदांच तयार. इतलीं वर्सां जालीं 15 वर्सां जाल्लीं आसा ती सदांच आमच्या नजरिकेन ते वाजयता. एक आमी सांगूच न्हय 2 आनी 3 भुरग्यांक सदांच तयार देवाचे उतराक तेंको दिवच्याक आनी सेवा धर्माक भाग घेवच्याक. तर तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी तिचे घराब्याक ती सगळीं जाणां आमकां मदत करतात गायनाक. तर फाबियोला आमचे बाय बेन्सी ह्यो मिडियाचो वाव करता आनी सगळ्यांक आख्या संवसाराक ह्या दिसान भाग घेवन मेळटा. कित्याक ताका खूब आवड आसा हांगसर बाय कडेन येवंक. ताका येवंक जायना पूण हे करून ती येतात आनी भावार्थान वांटो घेवन तांकांय तितून खूब पिकोवणी मेळिल्ली आसा. पयलीं सगळे मीस हांगसर आयकयली ना आनी हे सगळे सेवा धर्मान वांटो घेतलो की ना ती शांत जातात म्हणून म्हाका खूब जाणांनी सांगलां. तो तांकांय सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी बेन्सीक हो वाव करता ताकाय देव बरें करूं म्हणटा. आमचे भाव आमकां हांगसर मदत करता. एकलो आमकां पाव दिता. देवान आमकां पाव घेवन तो आपली कूड म्हणून ताणें करून घडून हाडली. तर होय भाव आमकां पाव दिता ताका हांव देव बरें करूं म्हणटा.
हेर तुम्ही जाणात पुण्यात सांगांसून येतात ते लाडू घेऊन येतात आमचे धर्माचे न्हय ते कोंकणीत खरे पूण व्हडा भोगतीन म्हयन्याच्या म्हयन्यान आदल्या दिसा 5 येतान ते तिजोर प्रवास स्टार्ट करतात 6 येतात आनी परतून जातात पण कितलो मोग हांचो भगवान फ्रांसीस तांकां आसा तांकांय आशिर्वादान बरो म्हणून हांव मागता कित्याक तांचो पळय प्रमुख आसा तो खूब दुयेंत आसा तांकांय देवान पिकोवणी दिवची आनी हे येता तांकांय देवान राखचें समाजचें आमचो भाव विल्फ्रेड सदांच हो भाव डिस्ट्रिब्युशन करपाचो तो आपल्या ताब्यांत घेवन सगळी वेवस्था आमची केल्ली आसा तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा कित्याक तोय आमकां थोडी वस्तूय आमकां दिता आनी सांगी नाका म्हणून हे भशेन तो उगीच्या उगीच सगळो वावर करता देवान ताचेर आनी ताच्या घराब्याचेर आशिर्वाद हांव मागता त्या भायर आमचे मेरी आनी हेर पळय आसात तांकां देव बरें करूं म्हणटा सिस्टरी ह्या मिसान हांगसर आतां म्हणल्यार लोक वाडलेलो आसा आदीं म्हणल्यार 50 लोक आसलेलो पयलो हांवें स्टार्ट केल्ले तेन्ना चड लोक नासलो आतां 400-500 700 लोक पर्यंत आयिल्लो आसा पूण व्हडा भोगती ना पावसाक लागून ती येवंक जावंक ना पूण ते दीस इतलो पावस पडटालो आनी माटो पर्यंत नासलेलो तरी पूण कितलो लोक हांगसर आसलेलो तो हांव ताका सगळ्यांक दिनवासता कित्याक व्हडा भोगतीन ती येतात आनी हे माटो घालता तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा ते भायर आनी कोणाक देव बरें करूं म्हणूंक ना जाल्यार तुमकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा कित्याक आमचे वॉलंटियर्सूय आसा तांकांय देव बरें करूं म्हणटा पुलीस वा केन्ना टिचर आसतात तांकां बंदोबस्त करून सांगिल्ली आसा हो माटो घालपाक आमचो परत भाव तिजो मदत करता तांकांय हांव भोगोवंक देव बरें करूं म्हणटा आनी आमचो भाव दुसरोय आसा तोय वॉलंटियर आनी तोय खूब आमचो प्रपोज करता सगळ्यांक हांव दिनवासता तर आतां आमी निमाणो आशिर्वाद घेवया तो आशिर्वाद घेवन तुमी वेताना तुमचे गायन करतना फादर तुमचेर उदक शिवरायतलो आनी मागीर आमी तुमकां तेलान मागतल्या आनी तुमच्या मागीर भितर वचूंक जाता आनी पाव घेवन वचूंक जाता सो तुमी आतां उबी रावया भाव म्हणजे एकूच दिनवासनेचे उतर फादर पेट्रिशियो म्हाका एक आवडो आहलो एक कॉपेलांत एक मीस भेटोवंक आवडो आहलो आनी जायते म्हयने जाले ताणें सांगला ते भशेन कांय अडचण्यांक लागून तें जावंक ना म्हाकाय लागून जावंक ना फादराचे वाटेनी अशे अडचणी आहल्यो ताका लागून जावंक ना पूण आयज म्हाका ही संदी मेळ्ळी हांव देवाक दिनवासता ह्या परंपरीक कॉपेलांत जंय सांव फ्रांसिस्काची लागशिल्ली निशाणी आहा बांय आहा उदक आहा आनी तुय दिसाचे भेटोवन देवाक आर्गां दिवंक म्हाका ही संदी मेळ्ळी देवाक दिनवासतना हांव फादराक देव बरें करूं म्हणटा म्हाका दिसता फादर 11 वर्सां 16 years but as rector I think 11 years 9 years आनी म्हाका जरी ओल्ड गोवा आहल्यार हें चलता तें 11वें वर्स हांव हिंगा पावलां पूण कॉपेलान पावूंक नाहलो मीस भेटोवंक नाहली आयज ही संदी मेळ्ळी 11 वर्सां सो देवाक हांव आर्गां दिता दिनवासता फादराकूय ही म्हाका संदी दिल्ल्यान ताका देव बरें करूं म्हणटा खूब बरो भाव सारकें नासतना तो करता भावार्था वाटेन लोकांचे वतनीक वाटेन ताका देवान बरी भलायकी दिवची ताचे बरोबर वावरतात तांकांय बी बरी भलायकी दिवची म्हूण आमचे मागणी तुमचे पासत हे मीस हांवें भेटयला देवान भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराचे विनोणी तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर तुमच्या अडचणींचेर आट्या बिट्यांचेर हुस्क्यांचेर भरपूर आशिर्वाद घालचो म्हूण म्हजें खासगी मागणी आनी हांव सगळें हात जोडया इल्लोसो वेळ ओगेपणान हो बापाचो आशिर्वाद पवित्र त्रित्वेचो आशिर्वाद आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर
आमच्या वावराचे जे आव्हान आमच्या दोळ्या मुखार आसात तांकां फुडो करूंक आमकां आशिर्वाद मेळूंक मागूया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो सुभाव आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांती आनी मोगान तुमकां धाडटा. म्हाका बाय फाबियोलान म्हणल्यार फादरचें नांव तें सांगूंक नाय. फादर मारियानो दा कोस्ता ताका मागणी घेऊया सगळीं जाणां. भाग्यवान फ्रांसिस जेजूच्या मोगान तुझे काळी सगळेच नाचताले. देखून जेजूचें नांव आनी सोडुणेची बरी खबर परगटून देसा देसांनी तुगेलोय आनी तुजो जीव जोडून गेलोय. ह्या पासो बापान तुका स्वर्गार मोहिमेक भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसून दिली. ह्या देणे खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासो तुजी विनोदी मागता. जोड्यांतल्यान आपणाक जाय तें भाग्यवान फ्रांसिस कडेन मागचें. आमच्यो त्रेक बापाक मानतात कसले जाल्यार तुजे विनोदी ते शांती पावय म्हूण मागता. आनी सप्ता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र सगळे बापाक वाखणटा. आमेन. तो रेजीस तुमकां दिल्लो आसा न्हय, तो भायर काडत पळया. तुमकां काडलेलो हांवें तो ते मागणी आतां हांव घेता. तुमी सगळे जाणां म्हजे बरोबर घे दुनियान म्हजी सत्या म्हजी खुशी म्हजें गिन्यान म्हजें काळीज सगळें म्हजें कितें तुवें तें म्हाका दिलां तुकाच तें हांव दिता. कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशी प्रमाणे ताचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. सगळीं जाणां आतां तुमच्यो कोदेली सायडीक माळा आनी एक लायन करून या. कित्याक दोन लायन